एक्शन घेवची म्हणून. पण बाकीच्यो पंचायती जश्यो रिएक्ट जाता जो तेंच्यांनी एक्शन घेतला रोड सायड नेक्स्ट टू द मिलिटरी कॅम्प जो आसा तेजे फाटल्या वाटेन हे हो स्लम आसा. आतां कितें जाला ती सगळी एज पर सेक्शन 3 सेक्शन 66 तितून तुमकां रायट आसा पंचायत राज अंडर की तुमी तो डेमोलिशनाक काडपाचें म्हणून. अजून पर्यंत कांयच तेजे हे जाल्लें ना एज पर द हायकोर्ट डायरेक्शन. ही जेन्ना डिमॉलिशन ऑर्डर 2002 पास केली खंय चॅलेंज जाला सर? ना, कांयच जावं ना, कांयच जावं. ती होल्डर दवरली आनी डिपार्टमेंटान कित्याक होल्डर दवरली आमकां खबर ना. ती चॅलेंज जाली आसतली बट द ऑर्डर ऑफ डेप्युटी कलेक्टर डेप्युटी पंचायत डायरेक्टर पंचायत हियरिंग आसली. In that hearing, it clearly states that he has no grounds to appeal for it. Because तेंचेकडे NOCs ना, He has no NOCs, he has no construction license, he has no documents, valid documents. लँड डॉक्युमेंटूय ना तेंचेकडे. Last cannot be considered valid. पेंडिंग मॅटर्स अपीलंट ना अशें म्हणून आपण आय डोंट नो वेदर दे हॅव अपील ऑर नॉट. ना, आता हे सगळे जे लोकल आसा हे सगळे लोकलांनी कंप्लेन केली प्लस माझी कंप्लेन आसा. ओके, व्हिडिओ कितें हे सगळे जाले. दॅट इज ओल्डर केस. ओके, ओल्डर हे जाले इतली वर्सां तुमी कांयच करूं ना एज पर हायकोर्ट ऑर्डर. आतां सद्याक जे लेटेस्ट तुमी कांयच करूं ना एज पर हायकोर्ट ऑर्डर. आतां सद्याक जे लेटेस्ट डायरेक्शन आसा एज पर हायकोर्ट ऑर्डर तुमी कितें करपाक शकता की अजून पर्यंत तुमी कांयच करूं ना. नोटिसी सर्व करपाक जाय. तुमी डायरेक्ट ताका डेमोलिशन ऑर्डर काडपाक जाय कित्याक एका नोटिसी सर्व करतले परत आनी हे जातले. आतां बाकीच्यो कश्यो पंचायती करता तेंच्यानी ऑलरेडी डेमोलिशन केली आनी ह्यो पंचायत अजून पर्यंत कांयच करना. ओके, हांव कितें करता नाव तुमी डायरेक्टराक एड्रेस केन्ना लायक बिकॉज सिन्स दिस वॉज बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द DDP नॉर्थ. Yes. So DDP north and status only why my order is not being executed. So त्याने नक्की जर अडवली नाही. पळय कशें सिंपल आसा. आतां ही तुमची ऑर्डर पयलींची आसा DOPची ऑर्डर आसा. कलेक्टराक वचून आमी बरयल्लें तेंच्यांनी आपणाचो रिपोर्ट घातला तेंच्यांनी सालायन दिला आसा म्हणून तांकां वॉटर कनेक्शन दिला तांकां इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिला बेस्ड ऑन हेल्थ एक्ट आनी तांकां तेंचो लँड रायट तेंचे कडेन ना. तेंचे कडेन तो रोड सायड आसा रोड टचिंग आसा रस्त्याचेर ते बसता जे मायग्रंट आसा ते रस्त्याचेर बसता ते लोकांक येवपाक वचपाक त्रास करता. गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी तेंचे सामान दवरिना. देर इज वन मोर प्रॉपर्टी प्रिजन्सा लागता आनी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट थंय बसून तेंचे सामान दवरिता ते हाडून डंप करता पार्किंग ते करता. सो इतले वायलेशन आसून बसून तुमी अजून पर्यंत एक्शन घेता. म्हाजो प्रश्न तो आसा की आतां हायकोर्टान तुमकां बडी मारली सोमोटो एक्शन घेतली तुमी हांवें मेन्शन केला तेजेर आमच्या लेटर मेमोरेंडम प्लस हांवें परत पंचायतीक बरयलें. आतां हायकोर्टाचो हे ऑर्डर येवन म्हाजे पयलींचे लेटर लावन परत पंचायतीक बरयलें. पंचायत अजून पर्यंत तेजेर एक्शन कांयच घेना. म्हळ्यार पंचायती आसा कित्याक DOP कित्याक आसा की हेचे स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंटेशन करपाक न्हू हायकोर्ट ऑर्डराचो. सो इम्प्लिमेंटेशन मात्तूय जायना. आनी फॉलोअप म्हटल्यार बेजीक कितें आसा जेन्ना हांवें लेटर केलें ते लेटराचे रिप्लाय तरी येवपाक जाय कितें जालां आनी कितें ना ते रिप्लाय येयना. ना काय घेऊन ना. फॉर एक्झाम्पल आता हांवें MLAन घातला लोकलांनी घातला प्लस हांवें MLAन घातला MLAतूय रिप्लाय येना तुमची लेटराची. सो आमकां कितें तरी कळपाक जाय न्हू तुमी कितें घेतला कितें एक्शन घेतला. ते खंय वयता लोकल पॉलिटिशियना कडेन आनी तेंचे कडल्यान वोट बँक पॉलिटिक्स ते पॉलिटिक्स सांबाळपाक लागून आनी कोणा कडेन मेळ्ळा अशें दिसून येता की तुमी तांकां सपोर्ट करता अशें. डिपार्टमेंट तांकां सपोर्ट करता अशें जालें न्हू. इतले वायलेशन आसा ऑर्डर्स आसा पळय ओल्डर ऑर्डर जाल्यो. आतां हायकोर्टान डायरेक्शन दिलें तुमकां ऑनरेबल हायकोर्टान तुमकां क्लियर कट मेसेज दिला. आयज सुप्रीम कोर्टान 2 दीस फाटीं परत डायरेक्शन दिलां की कोणाकूच इंद्रिका समज ते हें केला तांकां सोडपाक शकना म्हणून तुमी तांकां एथोरायज करपाक शकना म्हणून. सो हे इतली डायरेक्शन आसा. म्हाका फक्त सिंपल जाय की बाबा तुमी केन्ना पर्यंत तांकां डेमोलिशन करतले. म्हाका सिंपल जाय की केन्ना पर्यंत कित्याक हे तुमकां अलॉंग विथ सगळे एविडन्स डॉक्युमेंटेशन सगळें लायलां. ओके
डेमोलिशन ऑर्डर बी पयलींच्यो आसल्यो त्योय घायल्या. आतांचे तुमकां हायकोर्टाचेंय डायरेक्शन आसा, हांवें ते मेन्शन केला समोर ऑन द अपील हायकोर्टाचो कितें पीआयएल आसता. आनी हेजे हितून तुमचो कितें आसता, तुमचो रोल कितें आसता आनी केन्ना पर्यंत तुमी डेमोलिशन हाडटले. कित्याक बाकीचे पळय आतां गोंयभरांत खूब कडेन पंचायती एक्शन घेता, चालू आसा पंचायती. डायरेक्ट जालें ओके. विरेश, आज तुम्ही डायरेक्टराक मेळपाक गेल्ले पंचायत, सो कितें इश्यू आसलो? पळय आमी आयज डीओपी डायरेक्टर ऑफ पंचायत जी सिद्धी हळदणकर आसा तांकां मेळपाक येयल्ले, पण ती आयज हांगा नासली. सो आमी डेप्युटी डायरेक्टर जो पांगम आसा तांकां वचून मेळ्ळे. आनी जो डिमांड आसा, तुमकां खबर आसा की 2 जे मेजर इश्यूज चालू आसले सानेद्री कॉन्स्टिट्युएन्सीन बांबोलीम गांवांत, कुर्का बांबोली विलेज पंचायती अंडर. ते म्हणजे एक पयलो आसलो तो रिटेनिंग वॉल जी बांबोलीम ग्रँड आयताच्या फाटल्यान जी बांबोलीम बिचाचेर बांदता तेका, आनी दुसरो वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट हो आसलो. सो दोनी जी हें आसा ताका स्टॉपवर्क ऑर्डर जी आसा TCPनी काडलेली आसा आनी एनवायरमेंट डिपार्टमेंटांनी काडलेली आसा. सो आमी तांकां विचारपाक येयल्ले की आजून पर्यंत जी कुर्का बांबोली विलेज पंचायत आसा हेंच्यांनी आजून पर्यंत ताका स्टॉपवर्क ऑर्डर कित्याक काडूंक ना, हें एक जालें. आनी दुसरो मेजर जो इश्यू आसा तो म्हणजे जे हर्ट्स जे आसा जे कुर्का बांबोलीम कालावलीम विलेज पंचायतीनूच सेम पंचायतीन आसा, मिलिटरी कॅम्प जो आसा मिलिटरी कॅम्पाच्या फाटल्यान सायडीकूच तेकोन खुबशे हर्ट्स आसा, मायग्रंट्सांचे हर्ट्स आसा. आनी ते हर्ट्स बांदून तांकां इनलिगल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, इनलिगल तांकां वॉटर कनेक्शन हे दिल्लें आसा. रोड सायड टचिंग आसा. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयांत सद्याक जो ऑनरेबल हायकोर्ट आसा, हायकोर्टान सो मोटो घेवन हेंचेर एक्शन घेवची, ही डेमोलिशन करची म्हणून हें सांगलेलें. सो आमी आयज मेमोरेंडम दिल्लें आसा. हेज्या पयलूय 2022 हांवें मेमोरेंडम दिल्लें की हे जें आसा तें डेमोलिशन जावचें म्हणून, कित्याक हेका ऑलरेडी पयलू डेमोलिशन ऑर्डर आसली ह्या सेम हट्साक. आनी ही जी ऑर्डर आसा ही डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीनूच काडलेली. तुम्ही पळयता आसतली ही ऑर्डर जी आसा ती 2002 काडलेली. 16/11/2002 इन्वर्ट जाल्ली. सो तेन्ना 2002 ती ऑर्डर काडलेली. सो नोव्हेंबरान ऑर्डर काडलेली. सो ती ऑर्डर आसून बसून हे डेमोलिशन ह्या हट्साचे जे आसा मायग्रंट हट्साचे हे डेमोलिशन जावना. तेकाच लागून आमी आयज परत येयले. रिसंटली तुमकां खबर आसा जेन्ना ही हायकोर्टाचो पेटिशन जावन हायकोर्टाचो डायरेक्शन येयलें तेन्ना आमी परत जे लेटर आसा ते डीओपीक दिले, पंचायतीक दिले, कलेक्टराक दिले, सगळ्या कन्सर्न डिपार्टमेंटांक ही लेटरां केल्ली आमी की हे बेगानचे बेगीन डेमोलिश जावचें म्हणून. पण आजून पर्यंत आतां तुमी पळयलां आसतलें तांकां सगळे कंप्लाय करून तांकां रिपोर्ट्स जे आसा ते रिपोर्ट्स दिवचे म्हणून सांगलें. आजून पर्यंत कांयच जाल्लें ना, कांयच जावना. सो हे डिपार्टमेंट करता तर कितें. आनी तेकाच लागून आमी विचारपाक गेले की हो डेप्युटी टावन प्लॅनर की तुमचो डिपार्टमेंट करता कितें, सेक्रेटरी करता कितें. कित्याक हो सेक्रेटरी जे आसा सेक्रेटरीक 3 वर्स जनरल जो हें आसा 3 वर्सां रावपाक मेळटा पंचायतीन. हो सेक्रेटरी 3 वर्सांकून वयर रावला. सो ते म्हणटा पॉलिटिकल प्रेशर. आतां पॉलिटिकली कोण रावतलो आनी कित्याक लागून दवरिला, कोणाक लागून दवरिला हें व्हडलें. कित्याक कंप्लाय करपाची पयली जबाबदारी जी आसा ती हायकोर्टानूय घातलेली आसा, तेंच्या डायरेक्शनान दिल्लें आसा की सेक्रेटरीची आसता म्हणून. हांगा अशें जाल्लें आसा की वोट बँक पॉलिटिक्स जाल्लें आसा. वोटांक लागून तांकां सपोर्ट करपाक हांगा सपोर्ट चालू आसा. आनी डीओपी पासून हेजेर एक्शन घेयना. आतां डीओपीचेर कोणाचो प्रेशर आसा. हांगा अशेंय आयकूंक येता की आमी हें कशेंच मोडपाक दिवची ना, आमी हेंकां कशेंच जे डेमोलिशन आसा तें डेमोलिशन करपाक दिवची ना. म्हटल्यार ही आयज कायदो जो आसा हो कायदो गोंयांत उरला काय कितें. आमी थोडे दीस पयलू DCP डिपार्टमेंटाक टोटल एक्सपोज केलो. एक्सपोज म्हटल्यार ते जे सांगताले आमी कायद्याचेर चलता, हो विश्वजीत राणे सांगतालो आमी कायद्याचेर चलता, आमी तांकां टोटल एक्सपोज केले. आनी आतां जो टायम येयला तो मॉविन गुदिनूचो जो पंचायत मिनिस्टर आसा. जे पंचायती तुमी पळयता की पंचायतीक मात्तूय पडलेले ना, ते आपणाक जाय ती मनमानी करता. कायदो म्हणटा तो उरलेलो ना. ते कायदो उरलेलो जाल्यार हे सगळे हेंचेर एक्शन जातली आसली, मात ती एक्शन घेयना. ते सुशेगाद आसा. हांगा अश्योय गजाली जाल्यो की रेजोल्युशन घेता, रेजोल्युशन घेतला पंचायतीन काय ना. अरे बाबा तुमकां जी रेजोल्युशन घेतलेली आसा मेगा कन्स्ट्रक्शनाची जावं वॉटर शॉर्टेजीची जावं बाकीची कितें इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाय शॉर्टेज आसा, कितेंय रेजोल्युशन आसा हेंकां व्हॅल्यू खंय उरल्या. गांवांतले गांव जे आसा ते काबार गेले. हांगा रेजोल्युशन हाडून धाडटा, मात व्हिडिओ डीओपी हेंचेर एक्शन कांय जायना.
आनी हे क्लियर कट व्हायलेशन हायकोर्टान ऑनरेबल हायकोर्टान जे डायरेक्टिव्ह दिल्ले आसा हेजे व्हायलेशन आसा. आमी तांकां टायमलायन दिल्ली आसा की फाल्यां म्हटल्यार म्हाका हेचो अपडेट दिया दोन्ही जे स्टॉप ऑफ नोटीस थ्रू द पंचायत आनी हेजे डेमोलिशन हेजी म्हाका अपडेट फाल्यां म्हटल्यार जाय. आनी ताका टायम फ्रेमवर्क दिल्ली आसा बाय फ्रायडे म्हटल्यार तुमचें कितें आसा तें एक्झिक्युशन करून बाय फ्रायडे म्हटल्यार हेजे डेमोलिशन जावपाक जाय. समज तें जायना जाल्यार आमकां फुडें वयचें पडटलें. आमकां फुडें जो कायदो आसा तेजेर आमकां वयचें पडटलें. फाल्यां DOPक आमी तितून पेटिशनर घातले जावं आनी कोणाक घातले जाल्यार तुमी आमकां जबाबदारी धरूं नाका आनी तुमी आमच्या फुड्यानूय येवं नाका कित्याक आमी मागीर आयकोपाचें ना. जावं आमकां प्रोटेस्ट करचो पडटा जाल्यार आमी प्रोटेस्ट करतले. बट हें जें आसा हें डेमोलिशन करतले कित्याक इनलिगल जेन्ना म्हणटा सुप्रीम कोर्टान बसून आतां डायरेक्टीव दिल्ले आसा की तुमी कांयच तेजेर चेंजीस करपाक शकना म्हणून. सो इतले समज आसून बसून ह्या जे डिपार्टमेंट आसा ह्या तांकां सपोर्ट करता, ह्या मायग्रंटांक सपोर्ट करता आनी भायले जे आसा तांकां चड प्रामुख्यान तांकां चड सपोर्ट करता. आमी गोंयकार जे आसा गोंयकारांक तुमी सपोर्ट करपाक रेडीच ना कित्याक ऑलरेडी गोंयकारांची म्हणून उडयली तुमी. आनी तेंचे जे आमदार आसा लोकल MLAs आसा जावं CM आसा जावं आनी कितें आसा हे सगळे सांगता कितें हायकोर्टाची ऑर्डर म्हणटा. हायकोर्ट ऑर्डर येयल्या हायकोर्ट ऑर्डर येयल्या हायकोर्ट ऑर्डर येयल्या आनी हे हायकोर्ट ऑर्डर येवन बसून हांगा एक्शन ह्या मायग्रंटांचेर घेयना. सो ही जी जबाबदारी आसा ह्या जो पंचायत मिनिस्टर मोविन गुदिनो आसा हेणेन घेवपाक जाय कित्याक तो असेंब्लीन जेन्ना हे जाता तेन्ना व्हडली व्हडली शाणपणां उलयता. मागीर कितें जाता मागीर थंड पडटा मागीर CMाक घेवचो पडटा. CM मागीर ताका सपोर्ट करता की बाबा अशें आसा तशें आसा म्हणून. तो हेच्या पयलूय खूब कितें जाल्लें आसा आनी आतांय हें जातलें. आनी तुमकां टोटल जो पंचायत मिनिस्टर मोविन गुदिनो तेणेन लक्ष दिवचें कित्याक म्हाका दिसता तुजें लक्ष भलतेच कडेन आसा. तूं खंय लक्ष आसा तुका चड खबर. सो हें लक्ष जें आसा तें ह्या पंचायत डिपार्टमेंट जो मेन डिपार्टमेंट कित्याक सगळे गोंयभरान ज्यो पंचायती आसा ह्या डिपार्टमेंटाच्या थ्रू चलता. आरे त्यो तुमच्या DOPकूय आयकना त्यो तुमच्या हेंकाय आपयना डेप्युटी पंचायत डायरेक्टर तेकाय आयकना ते तुमच्या DOPकूय आयकना ते कोणाकूच आयकना. तेंची स्वताची पंचायत डिक्टेटरशीप अशी जाल्ली आसा म्हटल्यार स्वता आपण पंचायत हें करता आनी आपूण जाय ते करतले जेन्ना निवडून येयले जाय ते करतले. जी डेमोक्रेसी आसा ती उरलेली ना अशें तरी म्हाका दिसता. आनी एवरी टायम आमकां रस्त्यार येवचें पडटा प्रोटेस्ट करचें पडटा विरोध प्रदर्शन करचें पडटा तेन्नाच खंय ना खंय निकाल मेळटा नाजाल्यार निकाल मेळच ना. गिरीश ही जी हर्ट्स म्हणटा न्ही तेंचे वोटिंग आसा खंय ह्या हर्ट्सांक वोटिंग आसा. हांगा हो सर्वे नंबर 48/2 कुर्का विलेज हितून टोटल जे वोटर्स आसा आतां आनी कितले ऍड जाले आसता ते ऍड जायत आसता. तेंचे भुरगे जाले हांगा अशें आसा ह्या हर्ट्सांक हे हर्ट्स हांगाच उरले. थोड्यांनी प्लॉट घेवन सेपरेट रावता थोडे फ्लॅट घेवन सेपरेट रावता. आयज गोंयकारा कडेन कापसतात ना फ्लॅट घेवपाक आनी प्लॉट घेवपाक. मात हेंच्यांनी ऑलरेडी फ्लॅटूय घेतले हे प्लॉटूय घेतले घरांय बांदली. तरी पूण हे थोड्यांनी अशें केलां की हे हर्ट जे आसा हे रेंटाकूय दिल्या. थंय AC घातलेली आसा थंय फ्रीज आसा सगळे A to Z आसा. सो अशी परिस्थिती गोंयकारांचेर आसा की गोंयकारांक कांय दवरिना आनी गोंयकारांची घरां जी आसा ती पयलू मोडपाक येता. गोंयकारांची शॉपां आसा ती पयलू मोडपाक येता. रोड सायड म्हणटा गोंयकारांची उडयता. तुम्ही पयल्या आरपोरा कशी रोड सायड म्हटली उडयली नेरूल पळय रोड सायड उडयली. हॉटेलां आसा त्या हॉटेलाक बिंदास थंय चालू आसा. सो हे समज आसा आनी नाल्यार ही कित्याक उडयना. ही रोड सायड आसा मिलिटरी कॅम्प आसा जो नॅशनल इन्स्टिट्यूट म्हणटा आमी डिफेन्स इन्स्टिट्यूट जेका खरें म्हटल्यार सगळ्यांक चड सेक्युरिटी आसपाक जाय. थंय तेजे सायडीक म्हटल्यार ती वॉल कनेक्टेड हे हर्ट्स आसा. हे कित्याक लागून डेमोलिशन जायना. तुमी जे भारत माता की जय म्हणटा आमकां हे देश राखपाक जाय म्हणटा तेन्ना राखपाक जाय नाल्यार हेजेर एक्शन पयलीं जावंक जाय न्हू. फाल्यां समज थंय कोणी येयलो टेररिस्ट कोणी येयलो आनी थंय रावलो आनी थंयच्यान वयरसून भितर गेलो डिफेन्सान कोण जबाबदार आसा. सो ही जबाबदारी अजून पर्यंत सरकार कित्याक घेयना. कितले हर्ट्स आसा ते हांगा ऑलमोस्ट अरावंड 10 हर्ट्स आसा. सो इतले हर्ट्स आसा आनी ते भितर ते वाडयता मागीर एक करून वाडयता म्हणजे हर्ट म्हणल्यार ते पत्रे घातल्यान सगळे वाडोवन दवरतात. तेजे करून ती सर्वे जी आसा ती प्रॉपर सर्वे बसून सारकी आमकां अजून पर्यंत रिपोर्ट येवना. म्हाका मेन अशी गजाल दिसता की जेन्ना आमी आमदार म्हणून आमी एक लेटर करता जावं मेमोरेंडम दिता तेजी रिप्लाय तरी आमकां सारकी येवपाक जाय. आयज खंयचोच डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चलता काय कितें खंय चलना कितें चलना करप्ट जाल्लो आसा. एडमिनिस्ट्रेटर टोटल कॉलॅप्स जाला कित्याक तांकां फक्त ते बिल्डर लॉबी दिल्लीकार हेच दिसता. तांकां सादारण गोंयकार दिसत ना. कोण आमदार दिसता तांकां सादारण गोंयकार दिसत ना. कोण आमदार वचून तांकां लेटरां करता कंप्लेन करता नाल्यार तेजी रिपोर्ट कांय येना. डेमोलिशन करतले काय करची ना कितें डेट येयला कितें ना हें कांयच सांगिना. सगळो डिपार्टमेंट आसा जावं तो कलेक्टर रेव्हन्यू डिपार्टमेंट आसूं जावं तो पंचायत डिपार्टमेंट आसूं टोटल कॉलॅप्स. हे जे सिच्युएशन सद्या गोंयांत चल्लां हितून अशें दिसता की गोंय
गोंय फुड्यान उरपाचें ना, हे गोंयाक सोंपयतले, गोंयकारांक सोंपयतले आनी गोंयकारांक रस्त्यार हाडटले. विरेश, तुम्ही म्हणले कोण तरी असं म्हणता की हे उडोवपा दिवचे ना, कोण ते आता तुम्ही? पळय कशें आसा, हांवें आयकलां की आदलो आमदारा फुड्यान हे जे हर्ट्स किंवा ते सपोर्टर ऑफ ते ऑलरेडी थंय गेल्ले. ही म्हाका गजाल कळल्या, जो पंच थंयचो लोकल आसा, जो ह्यांच्या वोटांचेर जिखोन येता, त्याच्या फुड्यानूय गेल्ले आनी त्याच्या फुड्यान वचून ते मागीर कोणाक अप्रोच जाता. सो आयज हे पॉलिटिक्स म्हटल्यार कितें चल्लां हांगा, तांकां वोट बँक सालबार करपाचो पॉलिटिक्स चालू आसा. ही वोट बँक इनलिगल, टोटल इनलिगल आसा. इनलिगली तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्ट केला. आमचो जो गोंयकाराचो टॅक्स पेयर मनी तांकां हांगा सगळें मेळटा, तांकां ती वॉटर सप्लाय म्हणटाले पळय ते फुकट मेळटाले, आतां ती बंद केल्या म्हणटा. सो हे सगळें हांकां सपोर्ट करपाक, गोंयकारांक न्हू. हे प्रत्येक जे सरकार करता पळय हे भायल्यांक सपोर्ट करपाक करता, गोंयकारांक करपाक आल्लो ना, हे सगळें डेमोलिशन जातलें. विरेश, आता तुझी तयारी आहा केसीपीन खातीर केलेले पळय हांगासर करपाक? आमची पूर्णपणान तयारी आसा. हांकां जागो जागा हांवें आतांच डेप्युटी जो डायरेक्टर आसा पंचायत, हेका आतांच वॉर्निंग दिवन येयल्लो आसा आनी ताका सांगलेलें आसा फाल्यां आनीक हांव हेच्या फुडें ह्या भितर येवपाक ना. म्हाका पॉझिटिव्ह रिजल्ट जाय म्हणून. पॉझिटिव्ह समज रिजल्ट तुमी दिवंक शकना नाल्यार तुमी म्हाका कांयच सांगू नाका. तांकां सांगलां की म्हाका फाल्यां म्हटल्यार ह्या तिनूय हेंची अपडेट दिया. सेकंडली तांकां सांगलां की समज ना बाय फ्रायडे म्हटल्यार ह्या हेजेर कितें तरी एक्शन जावपाक जाय, हे डेमोलिशन जाय कितें तरी जावपाक जाय. सो हे समज जायना जाल्यार आमची तयारी सगळे तरेन आसा आनी ती आमी तुमकां अपडेट दितले. कित्याक प्रत्येक डिपार्टमेंटाक अशी मस्ती आनी हेंची मस्ती जिरोवची पडटली. एवरी टायम ते आमी वयता तेन्ना आमकां पॉझिटिव्हली सांगता की बाबा जातलें, हें जातलें, तशें जातलें, अशें जातलें आनी मागीर कांयच करिना. अरे 2022 आमी फॉलोअप करता, 2022 आमी कंप्लेनी घालता, तांकां पडलेच ना म्हटल्यार आमी उरला कितें? आमचो टॅक्स पेयराचो मनी जो आमी ह्या गव्हर्मेंट सर्वंटांक दिता आनी ह्या जो एडमिनिस्ट्रेशन सारको चलचो म्हणून दिता तो कित्याक लागून दिता? हे सारकें चलपाक जाय म्हणून. आयज जे आपणाक जाय तशें चलयता, कोण मिनिस्टर सांगता म्हणून चलयता, कोण आनी कोण सांगता म्हणून चलयता. अशें समज जालें नाल्यार आनी उरला कितें? हे बंद करपाची. ऑफिसान कित्याक जाय तर? तांकां तेंच सांगलें ऑफिसाक कित्याक जाय, पंचायती कित्याक जाय? समज तुम्ही कायद्याचो पालन करपाक शकना, कायदो समज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो पंचायत राज एक्ट आसा हो हेचो समज तुम्ही पालन करपाक शकना, जाल्यार तुमची ऑफिसां जाय तरी कित्याक? ह्यो पंचायती जाय तरी कित्याक?